तर आमी ताका एकवठोन रावंक जाता. पूण हें आमकां सायबीण मायेन दाखयलें ती आमचे सारकिलीच आसलेली. पूण तिका सदांच हो मनोभव आसलेलो की ती खालतेकायेन सादेपणान देवाची येवजण सदांच करूंक सदांच तयार आसलेली. आनी देवाचो दूत आयल्या उपरांत आमी पळयलां कशे भशेन तिणें देवदूताक उतर दिलें पळय तें. हें व्हडली घोट दिता तिचें सगळें घडटली म्हणून देवदूतान सांगलें. पूण ती म्हणूंक लागली हें कशें घडटलें. पयले सुवातेर हांव दादल्या बरोबर संबंद ना म्हजो. दुसरें म्हणजे हें आतां कशें जातलें. ताणें तिका सांगलें पयत रावतमो आनी देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली आनी जो पूत तुका जल्मतलो तो देवाचो पूत म्हणटली. म्हणटच तिणें सांगलें बरें हांव तें मानतां, हांव चाकर देवाची आनी तुज्या उतरा प्रमाणे ते भशेन घडोवन दी. आतां हो मनोभव आमी सगळ्यांनी पत्करूंक जाय. तिचो सादेपण, खालतिकाय आनी नम्रतायेन आमी देवाचें उतर सदांच आयकून तें पाळच्याक ताचीच मदत मागूंक जाय. ताचीच कृपेन आमच्यान तो रिस्पॉन्स दिवंक जाता. आनी हाका लागून जितले पाटी आमी तेर्स म्हणटा तेन्ना आमी तिका वर्णिता पूण ती आमचे पासत मागता. ती आमची आवय, कित्याक जेजून तिका आमची आवय करून दिलेली आसा. न्हयच ताची पूण आमची, कित्याक जेजू आमचें सगळें आसा. आमी बाप्तिस्मा वरवीं ताका आमची नेसवण करून घेतलेलो आसा. ताचे कुडींत आमी जियेता. तर ती ताची आवय म्हणटच ती जेजूची आवय आमचें सगळें आनी आमी जेजू सगळें आसा म्हणून ती आमची आवय जाता. पूण ती राणी